जे आज 2530 कोटी 2530 crores which is getting dedicated today for the people of Goa by Honorable Gadkari ji by making these 3 packages into one. I think we should all thank Gadkari ji for this big gesture of his. As Zuari Bridge 40 square meter 40 meter asa, but entire length or 13.2 kilometer आम्ही आज इनॉग्रेट करता. आज जरी तरी एक लेन म्हणजे 4 लेन ब्रिज राईट हँड साइड आम्ही आज डेडिकेट करता. आयच्यान मिडनाईटच्यान आम्ही ओपन करतले लोकां खातीर आणि जी ट्रॅफिक जाम जाताली इतले पाटी हो आज हांगाच्यान जावचें ना अशें म्हाका गोंयकारांक आमकां सांगपाक खूश भोगता. एक 7-8 महिन्यानंतर जो लेफ्टाचो ब्रिज आसा तोय आमी ह्याच म्हयन्याक फुडल्या वर्साक डेडिकेट करपाचे जे दिलीप बिल्डकॉनान खूब मेहनतीन आमकां काम केल्लें आसा तशें दिशा दाखयल्ली आसा आनी म्हाका दिसता हे करता तेन्ना खुबशे गोश्टी जाल्यो. आज आमी म्हणटा की कित्याक टायम लागलो ब्रिज करपाक आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे ब्रिज करता तेन्ना कोविडाची महामारी आयली. जे कन्सल्टंट आशिल्ले हे ब्रिजाचे डिझायन करता तांकां गोंयान येवपाक मेळनाशिल्ले. तरी आसतना म्हाका दिसता मनांतल्यान दिल्ली बिल्डकॉम नॅशनल ऑथॉरिटी आनी आमचे स्टेट हायवे ऑथॉरिटीक हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की खंय तरी एकठांय रावन खंय तरी हो फुडें व्हरपाचें काम तेणी मनांतल्यान केल्लें आसा. आज हे ब्रिजाक 53 केबल स्टेट ब्रिजाक केबल्स आसा. तशेंच 112 इंडिव्हिज्युअल केबल आसा तशेंच स्पॅन 53 आसा. तशेंच आमकां दोनी सायडीन वॉकवे आसा. आनी एक स्वप्न आसा आमचे गडकरी साहेबाचे आनी आमचे ऑनरेबल सीएमाचे की हांगा आमचे रिवॉल्विंग टावर जावपाक जाय 2 म्हूण आनी तेज्या खातीर आमचो फावंडेशन आनी एक 6 मिटर वयर जे रिवॉल्विंग टावराचे केल्ले आसा. हांव मान्य गडकरी साहेबा कडेन विनंती करता की आमी हो DBF मॉडेलाचे प्रयत्न केलो. वी ट्राय टू ब्रिंग DBF मॉडेल ऑन अ PPP basis. Unfortunately, we are not successful. And I'm sure with the able leadership of Honorable Chief Minister and the guidance of Honorable Gadkari ji, we will make these 2 towers a dream project of Gadkari ji in the real earnest. And for that, we request your support, sir. It's a dream of every citizen of Goa. And I hope that the bridge built will give the aspirations not only to the people of Goa, but all the tourists visiting Goa, where they will be serviced by this bridge. Not taking much time, the man today, Shri Gadkari ji, I hope an Honorable Chief Minister's request to him for many things in Goa, many more such highways, all the dedication to the state of Goa will be made by the Honorable Chief Minister. And I'm 100% sure that Gadkari ji will never say no. With these few words, I once again, on behalf of all Goans present here, I thank Honorable Gadkari ji for dedicating this bridge to the people of Goa.